दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका बिरेस्तारा जाली। हे बसकेक 15वो वित्त आयोग धरून हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाली। बसकेक जे विषय मांडल्यात ते फुडल्या बसकेमेरेन सोडोवपाचो यत्न करतली अशी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष संजना वेळी फिणे सांगले। मीटिंग आमची बरी भशेन जाली। सगळे मेंबराचे जे कितें आसले तेंगेले असले कितें तेंचे इश्यू आसले ते आमी सगळ्यांनी तेंचे आयकून घेतले आणि तेंचे जे कितें मेंबराचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी परत मीटिंग येत म्हणल्यार सगळे फॉलोअप करतली आणि ते सगळे आमी तेंचे सारखे आसता तशें तेंकां आमी जे तेंच्यानी आमचे फुड्यान मांडला ते आमी तेंकां येता ती परत मीटिंग म्हणल्यार आमी तेंचे सॉल्व करून आमी तेंचे फुड्यान दवरतली, मेंबरांक सांगतली। कितें आशिल्ले मेन अशे इश्यू? मेन अशें म्हणल्यार एक 15 फायनान्साचो मेंबराचो एक चड तेंचो इश्यू आसलो। कशें आसा 15 फायनान्स हो आमकां प्रत्येक वर्सा येयल्लो आसा आनी फाटली टर्माक कितें जाल्लें आसा की जी कामां आसा ती जी कोणी अपलोड केल्ली तेंगेलेच फायदो त्यो फुडें वचून मेंबरांची कामां जाल्लीं आसा। तेका लागून जे कोणाची मेंबराची कामां जर जाली ना ते आमी आतां कितें करतली जी फाटली कोणी कामां केल्ली आसा चड केल्ली आसा ती आमी तेंकां मातशी फाटीं दवरून आमी जी आमची मेंबराची कामां जाल्ली आसा तेंची आमी कामी फुडें घालतली आनी आमी ती तेंची कामां करतली। कॉन्ट्रॅक्टरांचो एक इश्यू आशिल्लो कितें तरी ब्लॅकलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसलो तो आतां आमचे फुड्यान मांडला आसा आमी तेका कॉल करून आमी तेका सांगतली।